जेजूची शांती तुमकां सगळ्या म्हज्या गोंयकार भाव भयणांदो आनी जी कोण हे बेडार देवाच्या उतराक आशिल्ल्या तानेल्यान भुकेल्यान तांकां सगळ्यांक जेजूच्या नांवान हांव येवकार हे म्हज्या यूट्यूब चॅनलान। आनी आयच्या दिसाचो विशय हांव घेवन आयला जेरेमियासाच्या पुस्तकांतल्यान 30:3 ओवेसवर तिसरी वोड जेरेमियास 33:3। तर हे देवाच्या उतराचेर आमी थोडोसो वेळ नियाळ करुया, सोजमणी जाणवाय आमी घेवया आनी देवाचें उतर आमकां कितें सांगता ते आमी कान दिवन आयकुया। तर जेरेमियासाचें पुस्तक 30:3 ओवेसवर तिसरी वोड। म्हाका उलो मार आनी हांव तुका जाप दितलो, आनी जाची तुका कांय म्हायती ना ते व्हडले गूठ हांव तुका उक्ते करतलो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। तो प्रितीच्या भाव भयणांदो, जेन्ना एक वेळ असो येता आमी दुयेंत पडटा जाल्यार आमी पयलो फोन आमी दोतोराक मारता। जावं जेन्ना आमी दुयेंत पडटा तेन्ना पयलो उगडास आमी दोतोराचो करता। केन्ना आमी नियाळ केला काय? आमी केन्ना हे पवित्र पुस्तक उक्तें करून हे जेरेमियासाचे 33:3 ही वोड आमी वाचल्या काय? हे जेरेमियासाच्या पुस्तकान 33:3 हो सर्वेस्पराचो हो टेलिफोन जावन आसा, जो आमकां जण एकल्याक दिल्लो आसा। कित्याक हे ओवेसवरांत हे वोडींत देव म्हणटा, म्हाका उलो मार आनी हांव तुका जाप दितलो, आनी जाची तुका कांय म्हायती ना ते व्हडले गूठ हांव तुका उक्ते करतलो। कित्याक हांगासर देव उलयता, म्हाका उलो मार आनी हांव तुका जाप दितलो। जेन्ना आमी दुयेंत आसता आमी देवाक विसरता, पयलो आमी टेलिफोन दोतोराक मारता, पयलो आमी उगडास दोतोराचो करता। तो प्रितीच्या भाव भयणांदो, एक ल्हानसो विशय हांव घेवन आयला आनीक हे पवित्र पुस्तकांतल्यान हे जेरेमियासाचें पुस्तक 30:3 तिसरो वोड हे तुमी वाचात। देव म्हणटा, म्हाका उलो मार आनी हांव तुका जाप दितलो, आनी जाची तुका कांय म्हायती ना ते व्हडले गूठ हांव तुका उक्ते करतलो। आमकां ती म्हायती ना, पूण देव म्हणटा जाची तुका कांय म्हायती ना ते व्हडले गूठ हांव तुका उक्ते करतलो। जाल्यार देव म्हणटा हांव ते व्हडले गूठ उक्ते करतलो जण एकल्याक। जेन्ना आमी देवाक उलो मारतले आनी देव आमकां आपल्या जबाबांतल्यान आमकां ते गूठ उक्ते करतलो। तर हे पवित्र पुस्तकांत जेरेमियासाच्या पुस्तकांत 30:3 ओवेसवर तिसरी वोड हो जावन आसा हो टेलिफोन नंबर सर्वेस्परा बापाचो। तर आमी जण एकल्याक सगल्यांक हो टेलिफोन दिल्लो आसा। आमी हे पवित्र पुस्तक उक्तें करून हे जेरेमियासाच्या पुस्तकांतल्यान 30:3 ओवेसवर तिसरी वोड आमी वाचून आमी तो टेलिफोन करूंक जाय। जण एकल्याक तें गरजेचें, कित्याक हांगासर हे ओवेसवरांत हे वोडीन देव उलयता, म्हाका उलो मार आनी हांव तुका जाप दितलो। तो प्रितीच्या भाव भयणांदो, आमी कसलेय संकश्टान कसलेय त्रासान आसा, आमचेर वादळ तुफान आयिल्लें आसा जाल्यार हे पवित्र पुस्तक उक्तें करात। जेरेमियासाचें 30:3 ओवेसवर तिसरी वोड तुमी वाचात आनीक त्या वेळार तुमी बापाक उलो मारात, आनी तोच सर्वेस्पर बाप आमकां जाप दितलो जण एकल्याक। पूण जेन्ना तुमी मागतले तेन्ना भावार्थान ताका उलो मारात। आनीक हो एक ल्हानसो संदेश आसलो म्हज्या प्रितीच्या भाव भयणांदो। हे तुमी जेरेमियासाचें पुस्तक 33:3 हे वाचचें आनीक ताच्या ह्या उतराचेर नियाळ थोडो वेळ करचो, सोजमणी ह्या उतरांतल्यान घेवची। आनी हांव मागतां, हांव विनोती करतां जण एकल्याक हो म्हजो विडियो पळयतल्यांक, तुमच्या सोयऱ्यांक तुमच्या शेजाऱ्यांक जे कोणाक देवाचें उतर मेवना
थोडी आशेतात देवाच्या उतराक, तांकां हो संदेश दियात, तांकां हो संदेश शेअर करात. हे देवाचें उतर जावन दी चारूय कोनशांनी. हे देवाचें उतर परगट करूंक तुमकांय हो अधिकार दिल्लो आसा. आनी जेन्ना तुमी उतर देवाचें, हो संदेश देवाचो परगट करतलीं, ताच्या जिवितान एक बदलणी येतली. आनीक जेन्ना तुमी हे संदेश दुसऱ्यांक वाडटली तेन्ना सर्वेस्पर बाप तुमचेर आशिर्वाद घालतलो आनी तुमकां आशिर्वादान तो भरतलो. तर हे वेळार हांव मागतां म्हज्या सगळ्या प्रितीच्या भाव भयणांनो, जी कोण हो म्हजो व्हिडिओ पळयता तांकां परत एक फावट हांव जेजूची शांती म्हणटा आनी इतल्यान म्हजो हो व्हिडिओ सोंपयतां.